E. Run. Away from the city and into the sun. चॉकबोर्डाचे चॉकान बरयतात आनी चॉकान बरोवपा आतां कित्याक खंय बरयले जाल्यार so don't try. Can you write with pen here? No? अभिमानाची गोष्ट, आनंदाची गोष्ट, एक आमचो गौरवशाली इतिहास जाचे परत आमकां याद करून दिवपाक ह्या 100 वर्सां कितें घडलें त्या खातीर हो मुद्दाम घडोवन हाडिल्लो 4 दिसांचो सुवाळो हो आज सगळ्या गोंयभर एक चर्चेचो विशय जावन आसा. कारण हांव ह्या वाठारांत जल्मा आयलो, काणकोणांत जल्मा आयलो आनी म्हाका ह्या इतिहासाचो एक भाग जावपाची संद देवान दिली. आज हे युग, हे वैज्ञानीक युग आसा, खूब सुदारणा जाल्ल्यो आसा, पूण 100 वर्सां पयलींचो जर आमी विचार केलो जाल्यार परिस्थिती कितें आसा आमी दोळ्या मुखार हाडून पळोवपाचें. एक शिक्षणाची सोय करची अशें म्हणून 100 वर्सां पयलीं जो विचार आयलो त्या विचाराक हांव मानाचो उदर करतां. कारण त्या वेळार ते येवजप आनी गाडी मुखार सरप, पावल मारप आनी तें स्वप्न खरें करून दाखोवप ही एक कौतुकास्पद बाब आसा. पूण त्या लोकांनी खरेंच तें कौतुकाक पात्र आसा, पूण त्या लोकांनी तें खरें करून दाखयलें. आनी हांगा हे संत प्रमोद दे इन्स्टिट्यूशन ही संस्था उबी केली. ती करपाक तांकां कितले त्रास पडले तांकांच खबर आसतली. आनी तातूंतल्यान जो प्रसार जालो, तातूंतल्यान जी उदरगत जाली ती आज आमी पळयता. हे आमचे काणकोण भाग आज सुद्दां आमी जर खंयी गेले, काणकोणच्या भायर जेन्ना आमी वतात त्या वेळार लोक म्हणटात तुमी काणकोणकार हुशार, शिकपाक हुशार, सगळ्या कामाक हुशार. हाजें श्रेय ह्या असल्या संस्थांक वता. 100 वर्सां पयलीं कितली स्कुलां आसलीं गोंयांत. मोठे मोठे संस्था, मोठे मोठे देवस्थानां, मोठे मोठे समाज आसले, पूण तांचे कडेन ह्यो वस्तू शैक्षणीक संस्था नासल्यो. पूण आमचे कडेन आसली. आमच्या पूर्वजान ही आमची बाब करून दवरले. आमी तांचे अभिमानी आसात आनी आमी तांचे सदांच याद दवरतले. काणकोण तालुका बाकीचे तालुके पयलो केन्नाय विशासक जावन बाकीचे सुद्दां तालुका बेगिनीक मेळ्ळे आनी पयशांची आवक वाडली. गाडये बंगले तेंचे कडेन आतां पयशे भोवपा जाता. पूण काणकोणचे बाबतींत खंयची स्थान मेळना. पूण काणकोणची माती पयली दर्जासून वाडली. हांगा स्वता
एक आपली मोठी सांस्कृतिक ठेव म्हणतो. म्हणजे बाकीचे सांगतात त्यांना गुंबाचा आयडिया आहे, पण आमच्याकडे गाडी असतात पैशाचा किंवा ह्या तर तुम्हाला बाब काय आहे तर आमच्याकडे ह्या जो संस्था त्या संस्थेक शिकवपी म्हणजे आपल्या जीवाचं एकदम शिकवपी असतात, आदर्श शिक्षक असतात आणि वेळेची पिढी असतात आणि स्वतःच्या निघतात. आणि काही कळेल तर 100 वर्षामध्ये कम्प्लीट करतो. माझ्या जिथून 7 ते 8 शिक्षणिक संस्था झाले जाय 100 वर्षामध्ये पावल्या आणि आपले 2 ते 3 संस्था काढणार असतात. ही आमची कधी किती अभिमानाची कथा फाटली 100 वर्षात आमच्या समाजातल्या लोकांनी कितले कार्य केले, कितली व्हडली दूरदृष्टी दवरून कार्य केले म्हाका दिसता हाची गवाय. आणि ती गवाय ह्या संस्थांच्या कार्यातल्यान आमकां दिश्टी पडटा. ह्या जेन्ना स्मार्ट क्लासरूमाचें उद्घाटन करतात जाल्यार खूब बरी दिसली गजाल. थंय ज्यो गजाली आसात त्यो भुरगीं म्हाका दिसता एक 8 दिसां भितर टिचरी परस चड एक्सपर्ट जातली ती कशी वापरप ती. आमकां अशी टिचरी ट्रेनींग दिवची पडटलें, बट तांकां ट्रेनींग दिवची पडपाना ती 8 दिसां भितर टिचरीक सांगता लागतली की खंयची गजाल कशी करपाक आनी आनीक गजाल म्हाका शिकयला ती कशी करप ती. तर म्हाका दिसता एका सर्टन लेवलार आमी मातशी परत शिकपाची गरज आसा की आमी भुरग्यांक कितें दिता तें डेफिनेटली दिवपाकच जाय, पण तें कशें दिवपाक जाय, तांच्या भाशेंत कशें दिवपाचें आनी तांच्या माध्यमांतल्यान कशें दिवपाचें हें जर आमी आत्मसात करपाक शकले, ही जर कळाशी आमचे कडेन आयली जाल्यार म्हाका दिसता की आमी भुरग्यांची कंप्लेन करपाची, भुरग्यांनी आमची विशीं कंप्लेन करपाची, दोनूय गटां भरपूर कमी जातले. आनी एक 100 वर्सां जाता तेन्ना म्हाका दिसता हो विचार करपाक इतको रायट काय ताच्या एक बरो पावलो आसपाक शकता. 100 वर्सां भितर म्हाका दिसता 10 पिळगे जाले. मुखावेली नजर दवरून ही संस्था 100 वर्सां आधी सुरू केली. त्या लोकांचे आज व्हडलो रूप जाल्लो आसा ते पळोवन म्हाका खूब आनंद जाता. एज्युकेशन इज द ग्रेटेस्ट ह्युमन एन्डिवर. म्हणजे शिक्षण हे मनीस कुळयेचें एक मोठें फटफटीचें साधन अशें एका जाणकारान म्हणिल्लें आसा. ह्या संस्थेच्या वावरा कडेन पळयल्यार तें सिद्ध जालें अशें म्हाका दिसता. मनशा कडेन मायेस्तपण जाय, तें काळजांतल्यान येता. मनशा कडेन हुशारकाय जाय, ती तकलेंतल्यान येता. AI म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जें यूग येता ताका येवपाक
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.